नमस्कार इश्टानो. काल आमच्या गावकारी चॅनलाचेर बाब किशोर नाईक गांवकर तांच्यांनी राती लेट नायट ते खूब रातचे लेट पर्यंत जाग्यार रावता आनी व्हिडिओ घालतात. तांचो रातचो एक व्हिडिओ अपलोड जाल्लो जो हांवें सकाळी उठून पळयलो. इंट्रस्टींग व्हिडिओ हो पळोवन घेवचो. थंबनेल तेंचो विजिलन्स प्रोब अगेन्स्ट जॉयंट मामलेदार इन बोगस EWS सर्टिफिकेट जॉब स्कॅम. खंय आतां EWS म्हटलें कितें? इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनाक लागून सेंट्रल गव्हर्मेंटान 10% रिजर्वेशन दवरला इन एज्युकेशनल आनी जॉब्स. तितूंतल्यान ते गोंया गव्हर्मेंटाने अडॉप्ट केल्लेलो आहा. हो हांव रेकमेंड करता आमचे गांवकारी चॅनलाचेर हो व्हिडिओ तुमी आयकचो, टायम घेवन आयकचो. इंट्रस्टींग आसा, शिकपा सारकें खूब कितें आहा आनी गोंयान कशें कितें भानगडी चल्ला तेजें आनी एक उदाहरण आनी कशें गोवा गव्हर्मेंट एब्सोल्युटली कंट्रोलान ना तें आनी एकदां एस्टॅब्लीश करता. सो सांगपाचें तात्पर्य कितें, हांव कांय रिपीट करचोलो ना, पूण तितूंतले थोडे मुद्दे स्ट्रेस करता बिफोर कंटिन्यूइंग वीथ द अदर पार्ट की हाव दीस व्हिडिओ इज इम्पॉर्टंट आनी हितूंतल्यान आनी कितें इस्टॅब्लीश जाता तें. सो सांगपाचें तात्पर्य म्हटलें कितें, जॉयंट मामलेदार खंय बार्देस तालुकाचो देवेंद्र प्रभाकर प्रभू हेणी नोकरी घेवपाक खंय इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनांतल्यान एप्लाय केल्लेले आनी जी सर्टिफिकेट लायिल्ली ती बोगस आसलेली खंय. सो आतां एक कामत बाब म्हणून तेणी कंप्लेन फायल केल्लेली आहा, विशांत कामत म्हणून, आनी त्या कंप्लेनीची विजिलन्सान फायल केल्लेली त्या कंप्लेनीचेर गव्हर्मेंटान सेक्शन दिवन आतां तेजेर प्रोसिडींग चालू जाल्लेली आहा खंय. सो आतां हो देवेंद्र मामलेदार जो आसलेलो बार्देसचो तेका अजून सस्पेंड करूंक ना, पूण इन्क्वायरी चालू आहा. प्रायमा फेसी दिसून येता बोगस सर्टिफिकेट सबमीट केल्लेली म्हणून. आनी तितून प्रशंसा करपाची सारकी जी गोश्ट आसा ती म्हटल्यार तलाट्याची. तलाट्यान अपफ्रंट नेगेटीव रिपोर्ट दिल्लो तरी आसतना मामलेदारान खंय तेका सर्टिफिकेट इश्यू केली, तो इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन म्हणून. सो वी हॅव टू एप्रिशिएट दॅट तलाटी जेणी कोणी तो रिपोर्ट दिल्लो. तर आमकां असले प्रामाणीक लोक आनीक खुबशे जाय सो हितून गव्हर्मेंटान. सो कमिंग बॅक ऑन टू दीस, हितून आतां भर घालपा सारको विशय हो आसा की हो देवेंद्र प्रभाकर प्रभू हें मातशें ना आमकां फॅमिलियर दिसलें म्हणून आमी मातशें फुडें चवकशी करपाक गेले. तर तितूंतल्यान आमकां ही गोश्ट मेळ्ळी. हेरल्डानूय हेजेर बातमी केल्लेली आहा काल. गोवा विजिलन्स प्रोब्स जॉयंट मामलेदार फॉर एलिजिडली फेकिंग EWS सर्टिफिकेट टू सेक्युअर पोस्ट खंय. आतां हांगासर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी. ती म्हटलें कितें, देवेंद्र प्रभाकर प्रभू करंटली सर्वींग एज जॉयंट मामलेदार 1 एट म्हापसा. म्हटल्यार बार्देस तालुक्यान जॉयंट मामलेदार 1 म्हणून ऑपरेट करता. आनीक मातशें सोद लावपाक गेले जाल्यार आमकां ही इमेज लक्षांत येयली, नजरेक पडली. हो बाब तोच मामलेदार जो फाटल्या दिसांनी श्री खापरेश्वराचें जेन्ना देवूळ मोडपाक सरकारान फुडाकार घेतलेलो तेन्ना हो थंयसर ऑथॉरिटी म्हणून काम करतालो. आयतारा दिसा हो थंय आसलेलो. हेज्या देखरेखे खाला थंय तें देवूळ मोडपाचें, वड उडोवपाचें काम हेज्या देखरेखे खाला जाल्लेलें. हे पळय हांगासर दिसून येता कितें म्हणटा, जॉयंट मामलेदार 1 ऑफ बार्देस देवेंद्र प्रभाकर प्रभू सेम मनीस, कांय डावट ना. हेजे वयल्यान इश्टानो एक मानपाचें देव आसा आनी खाशें करून आमचे जे जागेकार सिमेकार ते आजुनूय आसा. कितलो टायम, 3 म्हयन्या भितर तेणी दाखोवन दिले. आनी फक्त हेजेरूच न्हू इश्टानो, तुमकां खबर आसत नासत आमकां खबर ना, पूण त्या दिसा जो DYSP आसलेलो पळय तेजेरूय कंप्लेन फायल जाल्लेली आहा बिफोर ह्युमन रायट्स कमिशन आनी पुलीस कंप्लेन ऑथॉरिटी. आनी कंप्लेन फायल करपी दीपक गडेकर म्हणून म्हापशेचो व्हायरल बाबा म्हणून त्याचो एक YouTube चॅनल आहा, बरे व्हिडियोज घालता. तुमकां रेकमेंड करता सबस्क्रायब करचे, पळयचे तेजे व्हिडियोज. सो हितूंतल्यान एक कळोन येता की देव आपापले मनीस धाडटा जस्टीस सर्व करपाक, न्याय दिवपाक, धर्म वयर उखलून धरपाक, राखून धरपाक. हे पळय खंयसरल्यान नासलेलेच अशे कंप्लेनी येवपाक लागल्यो अशा लोकांचे जे
कंप्लेन करतलेशें दिसना, पूण देवानूच तांकां धाडलेशें आतां दिसून येवपाक लागला. हेजे वयल्यान आनीक आनीक आमकां उत्साह येता. तुमकांय मोटिवेशन जावपाक जाय की हे जी धर्माची कामां आहा, रायटिजियस वर्क म्हणटा पळय, ते करपाक जाय भियानासतना. देव पळयता, देव राखतलो, ह्या विश्वासान ही कामां करया इश्टानो. विचार करया. गोंय राखपाक सोंपें आहा, फक्त आमकां थोडें धाडस करचें पडटलें. आनी आमी जर धाडस करीत जाल्यार महाभारतान कशें पांडव जे आसलेले पळय, तेंच्या वांगडा देव आसलेलो, कित्याक ते धर्माचें युध्द लडटाले म्हणून. तर ही गोवा गव्हर्मेंट, तेंचे ब्रोकर्स, हे कितले संख्येन आसना, संख्या क्वॉन्टिटी कितले नंबरांनी आसना, पूण देव आमच्या वांगडा आसा. सो हे कौरव जे आसा पळय, तेंच्या वांगडा परत एकदां महाभारत रचपाचो वेळ येयल्लो आहा इश्टानो. तयारी करया, विचार करा. देव बरें करूं.